Matthew 22. Kitami Nawanyami Anchasumya Vandantaka Bhaktinami Asyami Apcharaya Kritya Sumyasi Nisaki Vishe Mahimataji Kartam kavisme Prithvidin vasta Tachi urvikai Rasnava kanta Tachi bulvankai Gavyanove Ekitame Navadyame Amcha samya Vandantaka Bhaktiname Asyami Amcharaya. आयच्या मिसाचे तसमाहे पर्यांसात जिया अँटोनियो कुटिना मियार जल्मादिसाक दाबाकर गंजाव मेस्तेना कविता कुटिना मियार दाबाकर गंजाव हे मेस्तेना जल्मा दिवस आचरण करता जॉर्ज डिसोजा दाबाकर गंजाव मेस्तेना जल्मा दिवस आचरण करता त्यांच्या ह्या तसं पासत आम्ही आज प्रत्येक रितीने आम्ही सच्या बलिदाना वेळार मागता आणि बऱ्या भलायकी आणि देवाचो आदार तांकां लाभ म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आज आस्ट्रेच्या लोकांक ब्रेकफास्ट दिल्या ट्रिजा पेरेरा आणि कुटा मुंबय तांकां मेळिल्ल्या देवान केल्ल्या बऱ्यापणाक उडास जावन आस्ट्रेच्या लोकांक ही बरी करणी तांणी केल्या. आज ह्या मिसाचें बलिदान आमी भेटोवंक हांगासर आयल्या. आमी भेटोवचें बलिदान देवा बापाक मेस्वा सारकें जमच्याक आमचें मागणी आमी प्रत्येक रितीन आमी भेटोवया. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. हें बलिदान आज आमी भेटयतना आमकां बरो उडास येता. आयच्या देवाच्या उतराचो देव आमच्या संगाता रावूंक आशेता. देव आमच्या संगाता रावता ही चिंतना आमच्या मतीन दवरून हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. खंयच्या वेळार आमी देवाक भायर घालां आमच्या जिवितांत देवाक आमी पयस दवरला ताचो उडास करून आमच्या गुण्यापणाचो पातकाचो आमी उडास करून बोगसाणें आमी मागया. हात जोडून देवाक आनी मनशांक विरोध केल्लीं पातकां उसार आमी सांगाता म्हणया. हांव पातकें सर पदवेता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भुरग्यां सुद्दां संकार मोरयेक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. Somiyanka kutkar, Somiyanka kutkar, Krista ka kutkar, Krista ka kutkar, Somiyanka kutkar.
सर्गी आणि शांतीचा इष्ट संसारी सर्वच पोळा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेगा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवाचा तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिडी तू संसाराचे पाप काढताय आमची कामत तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे नित्य पवित्र सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलाच तू पवित्र एकलाच तू ईश्वर एकलाच तू परमेश्वर आमेन 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 आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा तुजो पवित्र आत्मो येवन सगल्यो वस्तू आमकां शिकयतलो म्हूण सर्गारवेच्या आदीं जेजून आमकां बसयला तर बापा जेजूच्या नांवान तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड ताचे वरवीं सगळें सत आमकां शिकय आनी सर्गीच्या शांतीन आनी धैर्यान आमची काळजां भर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची कृत्य पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी जुदयेंतावन थोडे जण आयले आनी भावांक हे परी शिकोवंक लागले. मोयचेच्या कायद्या प्रमाणे तुमकां सुनत जाल्ल्या शिवाय तुमी मुक्त सोडूंक शकनात. पावल आनी बार्नबास आनी ह्या मनशां मदें व्हड मनाभेद आनी कठीण वादविवाद उठले. देखून पावलान आनी बार्नबासान आनी अंत्योकाच्या हेर थोड्या प्रतिनिधींनी वचून जेरुसलेमांत असलेल्या धर्मदूतां आनी मालगड्या मुखार हे सवाल घालीचे म्हूण निर्णय केलो. तोवर धर्मदूतांनी आनी मालगड्यांनी सगळे सभेचे अनुमतीन थोडे प्रतिनिधी वेंचून काडले आनी पावल आनी बार्नबासा सांगाता तांकां अंत्योकाक धाडचे म्हूण थारायले. उपरांत भावां मदें मुखेल म्हूण नांवाडलेल्या दोगांक बारसब्बास नांवाच्या जुदासाक आनी सिलासाक तांणी वेंचून काडले. तांचे मुखांत हे पत्र तांणी पाठयले. धर्मदूत आनी मालगडे तुमचे भाव अंत्योकांतल्या सिरियांतल्या आनी सिलिसियांतल्या सुदेवनय आसलेल्या भावांक नामान धाडटा. आमचे मदल्या थोड्यांनी आपलेच शिकोवणेन तुमकां समाधान केलां आनी तुमची मनां घुसपाटयल्यांत म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक त्या जनांक आमी कसलीच अनुमती दिवंक नातली. देखून आमी आतां सांगाता मेळून थोड्यांक आमचे प्रतिनिधी म्हूण वेंचून काडल्यात आनी आमच्या मोगाच्या बार्नबास आनी पावला सांगाता तुमचे सरशी तांकां धाडचे म्हूण आमी निर्धार केला. पावल आनी बार्नबास आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे सेवेन
आपलो जीव दिवंक सयत तयार आसलेले मनीस. आमी तुमकां पाठयता ते मनीस जुदास आनी सिलास. हे आमी बरपिनिशी घाल्ली 300 नियमां तोंडा उतरान तुमकां कळीत करतले. बोंब्याक बली मन अर्पिल्ले कसलेया तुमी कांय नाये. रगत असलेले वा गोमटी चिटून मारलेल्याचे मासी कांय नाये आनी व्यभिचार सुकयचे. ह्या गरजेच्या नियमा भायर तुमचेर दुसरे कसलेंच वजे घालचे न्हय म्हूण पवित्रत्म्यान आनी आमी निर्णय केला. ह्या संगतींतावन तुमी अलग रावशात जाल्यार सगळे तुमच्या बऱ्याकच पडटले. आदेवस. देवाचे उतर हे. देवाचे बडकार. सर परसा तुका हरसो देवा, सर परसा तुका हरसो. सर परसा तुका हरसो देवा, सर परसा तुका हरसो. जा तू कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडो. तुज्या परसळीक मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांको. हे वरवीं आख्या संवसारांत तुजी खुशी कळीत जावं. सर राष्ट्रां तुजी सोडवून वळखून घे. सर परसा तुका हरसो देवा, सर परसा तुका हरसो. देवा सर जनांगा तुका वाकणू. सर राष्ट्रां तुजी स्तुती करू. तू तांची रासवडकी न्यायनिती प्रमाणे करताय. देशाभासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. सर परसा तुका हरसो देवा, सर परसा तुका हरसो. सर परसा तुका हरसो देवा, सर परसा तुका हरसो. उगडापान पुस्तकांतलें वाचप. 7 देवदूतां मदल्या एकल्यान आत्म्याच्या बोळान म्हाका एक उंच दोंगराचे ताळवेर व्हेलो आनी थंय तावन पवित्र शहर जेरुसलेम म्हाका दाखयलें. सर्ग वयले देवा तावन ते देंवून येतले. देवाच्या वैभवान ते सगळेच परजळतले. ताचो परजळ एक भोव मोलादीक माणका सारको तळतळीत वस्त्रा सारको दिसतालो. त्या शहराक रुंद आनी उबार पागोर आसले. ताका 12 दरवटे आसले आनी एकेके दरवटे सशी एक देवदूत पारोत करूंक दवरलो. इस्रायलाच्या 12 कुळ्यांची नांवां त्या 12 दरवटेचेर कांतयल्ली. उदेतेचे कुशीन 3 दरवटे, उत्तरेक 3, दक्षिणेक 3 आनी अस्तमेक 3. शहराचो पागोर 12 बुनादीचेर बांदिल्लो. तांचे वयर शेळयांचे 12 दंदुदाची नांवां बरोवन गेल्लीं. शहरा भितर खंय म्हाका देवाळ दिसलें ना, कित्याक सर पदवेदार सर्वेस्पर देव आनी शेळिस्ताचें देवाळ. शहरांत सुर्याची साव चंद्राची साव गरजना, कित्याक देवाची महिमास ताचो उजवाड आनी ती शेळीस ताचो दिवो. देवाचे उतरें. देवाचे वडकार. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पळता म्हणटा असो मी. तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता
आनी आमी दोगी ताचेशी येता. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. जुआं प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजून शिसांक जाप दिवन म्हळें, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा. तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे तें वस्ती करतले. हांव म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतर पाळिना. तुमी आयकता तें उतर म्हजें न्हय, बगार म्हाका पाठयल्ल्या त्या बापाचें. तुमच्या सांगाता आसतनाच हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां. पूण म्हजे नांवी बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें तुमच्या उगडासाक हाडटलो. समाधान तुमचें तें हांव दवरून वेतां. म्हजें समाधान तुमकां दितां. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कंत काडची सोडा, तुमी भिवचें नाका. हांव वेतां आनी तुमचे सरसें फाटीं येतां म्हणून हांवें सांगिल्लें तुमी आयकलां. तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा सरसीं वेतां म्हूण आयकून तुमी संतोश पावतल्यात. कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो. हें सगळें घडोवन येवच्या वेळार तुमी सतमनशाक आतां तें घडोवन येवच्या आदींच हांवें तुमकां सांगलां. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. एकलो नावाडीक वायलिन खेळचो एक कलाकार आसलो. एक फावटी ताणें एक व्हडली कॉन्सर्ट केली. हे कॉन्सर्ट नावाडीक शहराच्या एका हॉलांत एका सालांत ती मांडून हाडली. लोक हारीने आयलो आनी सगळें हॉल भरल्लें. आनी ताणें वायलेन ताचें खेळोंक सुरू केलें. आनी पयलो पीस खेळ्ळ्या उपरांत सकट लोक उबे रावन ताळयो पेटोवंक लागलो. आनी इतल्यो ताळयो पेटल्यो की लोकांक इतली खुशी जाली ताचें फस्ट पीस ताणें खेळ्ळ्या उपरांत लोकांक पळोवंक लागलो. आनी लोकांक पळोवन तो स्टेजीर सकला देंवन आयलो आनी परत वचून स्टेजीक वचून आनीक पीस तो खेळोवंक लागलो. हें पीस खेळोन जाताना परत्यान लोकांनी उबे रावन स्टँडींग ओवेशन म्हणटा आमी, सकट लोकांनी उबे रावन ताळयो पेटल्यो. परत ताणें लोकांकच पळयलें आनी सकला देंवन वचून पळयलें. परत तो वयर आयलो आनी एक पीस तो खेळ्ळो. अशें थोडो वेळ अशेंच पाचार जालें. सगळे कॉन्सर्ट जावन भायर येतना एका पत्रकर्तान ताचे कडेन विचारलें, तूं कितें आज इतलें बरें खेळ्ळोय आनी हे रिपोर्टींग लोकांकच पळयतलोय आनी सकला देंवन येवन लोकांक पळोवन परत वयर वचून तूं वायल्यान कित्याक खेळटलोय म्हूण विचारलें. तो म्हणालो, म्हाका वायल्यान शिकयलेलो मेस्त्री बसून आसलो म्हज्या ह्या सभीकारा मदें. ताणें मात्र ताळयो पेटोवन हाडल्यो. फस्ट पीस, सेकेंड पीस, थर्ड पीस ताणें ताळयो पेटोवना. देखून हांव परत येवन म्हजें परफेक्शन दाखोवच्या खातीर हांव खेळून आसलो. म्हज्या मेस्त्रीक संतोश दिवंक, तृप्ती दिवंक. आनी निमाण्या पिसांत म्हज्या मेस्त्रीन उबे रावन ताळयो पेटल्यो. ताचे उपरांत हांवें रावयलें. मोगाशें न्हू, देव असो आमकां करता. तो एकल्याक तृप्ती दिवंक, एकल्याक संपूर्ण रितीन ताचो सांगात दिवंक प्रयत्न करता. देवाचें कामच तें
आमच्या सांगाता मनशा सांगाता येवन आमकां बरें करचें, तृप्ती दिवची, संतोष दिवचें, तेंच काम देवाचें. उत्पत्ती पुस्तकांत पयल्या अध्यायांत आमी वाचता देवान मनशाक रचलो. हे सकड रचल्या उपरांत ताका समाधान जावना. ताका समाधान जालें केदाळ मनशांक ताणें रचल्या उपरांत. आनी ह्या मनशांक ताणें रचल्या उपरांत मनशान पाताक आदारलें. पाताक आदारल्या वेळार देवान इसारलें आदामाक, तूं खंय आसाय? तो वळ कळटा देव खंय आसलो गे म्हणून, कोणा सांगात आसलो गे म्हणून. तो वळ, तूं बागेंत चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. आदामान म्हणलें, तूं बागेंत चलतना तूं म्हज्या सांगाता ह्या वानांत, ह्या तोटांत, ह्या येदनाच्या तोटांत चलतना हांवें तुजो ताळो, तुजो आवाज आयकलो. म्हाका न्हू अपुरबायाची उतरां देव मनशा सांगातात आसा. देव मनशा सांगाताच चलता. हें फस्ट चॅप्टरांत आमकां वांजेलांत पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक दिलां. आनी देव मनशा सांगाता आजुनूय आसा. हेवेन मात्र सांगलें, तूं म्हज्या सांगाता रावचो नाका. देखून तें आडवरलेलें फळ तिणें केलें आनी तांणी केलें. एक ल्हानशें काणी ह्या घडी सांगता कशें देव आमच्या सांगात आसा गे म्हणून. दोग आवय आसल्यो. पयली आवय आपल्या ल्हानशा बाळशाक बरेंकर न्हाणयता. बरेंकर न्हाणोवन पावडर आनी प्राग घालून उपरांत माथ्याक हाताक पुरा घट्ट बांदून पाळण्यांत दवरता आनी पाळणें हालयता. आनी थोड्या तेंपा उपरांत वेळा उपरांत ती तिच्या कामाक वेता भुरगें न्हिदलें म्हणून. आनी एक आवय आसा, ती घरांनी घर वेता, घर घरून वेता, कितेंय मेळिल्लें उपरांत विंचून तिच्या बॅगान घालता. आनी तिच्या फाटीर एक भुरगें आसा, फाटीर बांदलां. ती खंय वेता, त्या भुरग्याक कणगून वेता. देव तसोच मनशांक पाटीर कणगून, देव मनशांक सांगाता कणगूनच चलता. सबार फावटी आमकां हें भोगूंक भोगना देव आमच्या सांगाता आसा म्हणून. कशी ती दुसरी आवय त्या भुरग्याक पाटीर बांदूनच ती व्हरताली. खंय वेता, खंय रावता, खंय न्हिदता, खंय जेवता, त्या भुरग्याक सांगाता. तशेंच देव मनशा सांगाता आसूंक आशेता. ताका तृप्ती आसा जाता केदां लागीं म्हळ्यार मनशान ताका स्विकार केल्ल्या वेळार आनी मनीस ताच्या सांगाता जिवंक आशेता जाल्यार गॉड इज हॅप्पी. देव समाधान पावता. लुकाच्या 22व्या अध्यायांत 14व्या वळींत जेजूच्या निमाणे जेवणाचें बॅकग्रावंड तें. जेजू निमाणे जेवणाचे आपोस्तालां काणगेवन मेजार बसून एक विशय सांगता कितें म्हळ्यार, हांवें कश्ट सोंसच्या आदीं हें पास्कांचें जेवण तुमच्या सांगाता जेवी जाय म्हणून हांव भोव चड आशेलो. हांव भोव चड आशेलो. हें पास्काचें जेवण तुमच्या सांगाता जेवंक हांव आशेलो. पळया, जेजूची एक आशा मनशा सांगाता बसचें, मनशा सांगाता रावचें. देवाची आशा, जेजूची आशा मनशा सांगाता रावून मनशा सांगाता रावचें. देव सरकार रावंक ताका मन ना. उडासोरें देवाक मनशा सांगाता रावंक जाय. मनशा सांगाता रावंकूच आनी त्या मनशा सांगाता जिवंक तो आसा. त्या खातीर तो भुमी वैकुंठांत मनशा सांगातात आसलो. बागेंत चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो म्हणलो आदाम. मनशा सांगाता तो आसा म्हणलें आमी उडास दवरचें. निर्गमान पुस्तकांत पोरण्या सोल्यांत 21व्या वळींत 13व्या अध्याय 21व्या वळींत आमकां वाचूंक मेळटा, सर्वेस्पर तांचें सगळें पयन करतलो. देव मनशा सांगाता पयन करतलो. सगळी इस्रायल परसा बसयल्या गांवांक वेताना देव तांच्या सांगाता पयन करतलो. कसो पयन करतलो? दिसाक तांकां वाट दाखोवंक खातीर कुपाच्या खांब्या रुपार कुपाचो खांबो येवन सावळी तांकां ताणें दिलेली. आनी तशें रातीक तांकां उजवाड दिवचे खातीर उज्याच्या खांब्या रुपार तांचे सवें तो आसलो.
देव मनशा सांगात आसच्याक 100% सत म्हणलें ह्या वाचपांत आमकां कळीत जाता. देव मनशा सांगातच रावता. मनीस मात्र कित्याक देवा सांगात रावंक मन ना ताका. आमकां देवा सांगता कित्याक देव इतले 100% वावंट काडटना आमी 1% ताच्या सांगाता रावंक कित्याक आमकां आशा ना. जेजू जल्मताना सकाळीं म्हणलें तूं हांगा येनाका, आमच्या घरान जागो ना तुका, अळ्या थंय गोठो आसा त्या गोठ्याक वच. मनशांचें जिवीत तशें देव सांगाता येवंक आशेता, देव आमच्या सांगाता रावंक आशेता, पूण आमी सांगता नाका आज येनाका तूं, फाल्यां ये, हे परवां ये, आज तांगेर वचूं, आमगेर येनाका. अशें आमचें एक चिंताप आसा. देव आमकां सांगात दिवंक आशेताना आमी नाका म्हणटा. हें वैगिनेंगी म्हणलें आमी आमची सगळो दीस स्पेंड करना, सांज जाताना एक आमचें विश्लेशण करया. एक आत्मविश्लेशण केल्यार कळटा देव आमच्या सांगाता कितले फावटी आज आसलो गे म्हणून. नव्या सोल्ल्यांत आनी थोडी गणीत आसात कशें देव मनशा सांगाता रावून तांकां तृप्ती करलो गे म्हणून. जाकेवाक जेजू पळोवंक आशा आसली पूण घरा व्हरूंक मन नासलें देखून तो रुखाक चडलो. पूण जेजून कितें म्हणलें जाकेवा सकला देव आज म्हाका तुमगेर येजे. आज जेजू आमकां तें सांगता. आज जेजू गोरूंक आमी येवना जावं बरो हांगासर मिसाक येताना. ह्या मिसाक हजार आसची आमी चिंतलां जावं बरो. तूं म्हजें सांगाता येनाका, तूं ताबेरनाकलांत राव, तुका बीग घालता पाद्र्या बदें घट्ट, तूं हांगासर राव. आज सांगया जाकेवाक सांगिल्लें बरी जेजू सांगता आज म्हाका तुमगेर येचें. आपण व्हरूंकूच तयार आसा जाल्यार जेजूक सांगा. जेजू आज आमच्या घरा येता, म्हज्या काळजांत येता, म्हज्या जिणयेंत येता. तो म्हज्या उलोवण्यांत म्हाका तो दिसूंक जाय. म्हज्या उलोवण्यांत हांव पळयता तें जेजू कितें पळयता तें हांवें पळोवंक. हांव शिकताना, हांव म्हजे पाठ वाचतना दिसांव शिकताना जेजू म्हजें तें आसूंक जाय. दिसपट्टें म्हजें काम करतना हांव एकसुरो वा एकसुरी आसतना म्हाका जेजू सांगाता म्हजें तें आसूंक जाय. तर जेजूक तूं आज आपोवन व्हर आनी सदांय जेजू सांगाता रावंक देवाचो आदार माग. कित्याक देव परतून मनशा सांगाता रावंक आशेता हें कारण आसा. तें कारण कितें म्हळ्यार ह्या सगळ्या संवसाराच्या रचने पैकी उंचलें रचनें क्राऊन ऑफ क्रिएशन मनीस. देवान रचल्या सकट रचने पैकी आतां उंचलें रचन जावन आसा मनीस. देखून देव मनशा सांगाता रावंक आशेता. ताका तितलें बरें लागता त्या मनशा सांगाता रावंक, मनशा सांगाता जियोंक. एवेन अवकाश करून दिवना, हेरोद रायान अवकाश करून दिवना. आज हांव अवकाश करून दिता हांगी जेजूक म्हज्या सांगाता रावंक. जेजू म्हणटा आनी एक बरो विशय पवित्र पुस्तकांत जेजून सांगलेलो आसा. ताचो डेप्थ ह्या उतराची भोव वापरबायाची उतरां. जेजू कितें म्हणटा गे म्हळ्यार हांव दाखवाल तुमी फांटे. तुमी ह्या फांट्या वाली तें एकवटून रावल्यार मात्र फळ दिवंक शकतल्यात. देवा कडेन आमी एकवटून रावता जाल्यार मात्र आमी फळ दिवंक शकतले, ना जाल्यार झिरो. तो समाना, घरांत बायल समाना, दादलो समाना वा कित्याक म्हणचें देव आमचे कडेन ना देखून अशें बरें उलोवणें आमचें. सदांय हांव एका मनशाक द्वेश करता, क्रिटिसायज करता कित्याक देव म्हजे कडेन ना. देव आज म्हज्या सांगाता आसूंक जाय, म्हज्या सांगाता रावोंक जाय. जेजून सांगलेलीं उतरां हांव तुमच्या सांगाता रावतलो. हांव गेल्या उपरांत पवित्र आत्म्याक धरतलो आनी पवित्र आत्मा तुमचे सगळें आसतलो. पवित्र आत्मा तुमच्या सांगाता रावतलो. मोगाच्यान आज ह्या मिसाच्या बलिदानान हजर जाल्लीं उडास आमी दवरया. देव आमच्या सांगाता रावंक आशेता
आणि आज या पवित्र एवकारिस्तांत हजर जाल्ले आमी कुमगार खाण घेताना जेजूक सांगया आज आमगेर तूं राव. त्या एमावसाच्या दिसांनी तांच्या निरासान बेजारान तांच्या सांगाताच्या पळयणाऱ्याक सांगलें तूं आतां काळोख जालो तूं आमच्या सांगाता राव. आमी तशेंच ल्हानशें मागणी करया जेजू आमच्या काळजांत आयिल्ल्या वेळार जेजू आज आनी म्हज्या सदांय म्हज्या जिवितांत तूं म्हज्या सांगाता राव. उबे रावया. आमचो भावार्थ आमी उसारन सांगाता म्हणया. सतमंतान देवाक सर्पद्वेदारा बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीचेर असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्यावर गद्दे संभवलो आमकां मरयेंतान जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणें कस सुसले ताका क्रुसार झडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मोद्यान देंवलो दुसऱ्या दिसा मेल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गार चडलो सर्पद्वेदारा बापाच्या उजव्या बसला तेन्तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पत्नांचें मोगसाणें कुडीचें जिवनपण हसनाचें जिवीत आमीन. सर्गीच्या मोगाळ बापा जायती मागणी आसात तुवें आमच्या सांगाता रावाचें पवित्र सभेंत आमचे थंय आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांत आसच्या भुरग्यांक सांगाता तुवें रावाची ही मागणी आतां तुका आमी भेटयता. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी आनी लायकांनी तुज्या पुताचें समाधान सगळ्यान विस्तारच्या वावरान तांकां सुटसुटीत कर म्हूण मागता. तुमची सभाक बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या तशें संवसारांतल्या सर मुखेल्यांनी सतानिती खातीर वावरूंक मोग आनी समाधान विस्तारूंक आनी निस्वार्थपणी लोकांच्या गरजांक पावोवंक प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर आमच्या पिडेस्त भावा भयणींक आमच्या मोगाच्या सेवेच्या आनी बुजावणेच्या उतरा वरवीं तांची पिडा सोसूंक कृपा आनी आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमी सर तुज्या भुरग्यांनी मोगाची शांतीची आनी समाधानाची हातेरां सावन आमची कुटुंबां शांती समाधानाचे बिडारा सावन बांदून हाडूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या पुताक ह्या संवसारी शांती समाधानाचे आनी मोगाचे रूप जावन धाडलोय. विविध कारणांक लागून खंतीन आनी दुखांत आसच्या आमकां आनी आमच्या गांवांक परत ही देणी लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या युकरिस्ताच्या मेसा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुजो मोग मानून घेवन तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक तुका मेसवून जियोंक आमकां कृपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गीच्या मोगाळ बापा ही सकट मागणी आतां आमी तुका भेटयता. आयच्या दिसा तुका आमी आमच्या जिवितांत स्विकार करूंक स्वागत करूंक आनी तुवें आमच्या सांगाता रावून आमकां गरज आसी सहाय आदार दिवंक आमी तुजे कडेन मागता. सगळ्या पवित्र सभेक तूं राख आनी सांबाळ आनी आमचें कुटुंब आमचो संस्थो आमचें सकट जिवीत तूं सांबाळ हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. C6 मोठ्या सर्गी आमची काळजां अत्रेकता ती तुका हे बापा सर्गीच्या मोगाच्या. तुझ्या बेसा भोवती आमी हांसा जाल्या आमचो ल्हान ल्हान काणिको आमी हाडून आयल्या तुजे लागीं एक जावन आमी भोव आशिता हे बापा
मागीच्या मोगाच्या. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता सारकें जमच्याक मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेन आमच्या पवित्रतेच्या वादावाद सर्वेस्पर मानून घे. काकुळदार बापा, खुर्सार मरोन संवसाराचें पाप काडलां आनी महिमेन पुनर्जीवन जाला तो मेंढरो आतां तुज्या उजव्याक बसला. पण जेजून तो आमचे मदें आसा आनी आपल्या मरणाने पुनर्जीवनपणाचें बलिदान आमच्या हातांतल्यान तुका भेटयता. हे वाकणेचें बलिदान तूं मायपासान मानून घे आनी एक दीस सगळ्या तुज्या विंचलेल्या बराबर तुजी आनी आमच्या मोगाळ सोडूनदाराची वाकणी करूंक सर्गीच्या जेरुसलेमाक आमकां पावय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकाणी वत्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम याज्ञान आदल्या याज्ञाक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत वपून दिलो तेन्ना आपूण कोरो याजक करी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोशान उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचें सरदाळबार निरंतरी गायतात तुजे मोहकार. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. बापा खरोच तुम पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वखणटा. कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंतितन असतं ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा परजातून जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणे करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूट आनी रगा जमच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार संभ्रमता. तो पराधीन जाल्यार राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें,
तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक कराराचें रागात पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशा पसत तें वारू तेणे हे म्हज्या उडासा करात. बावट तसो गोट परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन को आम्ही परगटता. तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आम्ही बापा आमचे सोडून हे पसो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जिवानपणाचो आनी सर्गार सडण्याचो आमी भक्तीपणी बुगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें पवित्र आनी हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टाग जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पस्ताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एकूड आनी एकोत्म आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासनीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बगेवंत आमकार मरयेच्या तुज्या बागेवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी साक्षांच्या बागेवंत सांत आंतोनीच्या आनी सोमेस भक्तां सांगातात विंसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांच्या अभिनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या आनी पेद्रू पावलो आनी आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सोमेस्त गवळ्या आनी मनेरां बराबर तुज्या पुतां तुका जोडून घेतले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बाबडतांत आनी प्रितीमोगान तीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टागतींत अंतरलेल्या समेस्त भाव भयण्यांक मायपासान तुज्या राजन घे. ते आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जाताल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदय सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. तुझे नाम पवित्र तुझे राज संकाये तुझी खुशी स्वर्गा जाता तुझी संसारांचा आमचो देश पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पात्रां बगत
आमकां ताळ्ळें पडोवन देव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सबस्काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताचे आनी बरबोसच्या नात्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाट कित्या त्रास घडकी पदवी आनी महिमा तुजी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो एकामेकाक आमी शांती मागया देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. देव मनशा सांगाता रावोंक जिवोंक आशेता हो जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां पेयल्यांत आमी सुभाग सुम्या तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. D73 जेसू म्हज्या देवा जेसू म्हज्या राया जेसू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा तुय सर्व सोदून करो स्वार तुजे लागीं आसा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचें उतर जेसू
म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा सोदन करो माय पास तूं सीस मोसो सोमिया तुजो मोग मोसो स्वास जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा सोदन बरी भलायकी तूंच वयस म्हजो सोमिया गूण कर म्हाका बेगीन जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा कळसांत आयिल्ल्या जेजुका आमी अर्गां देवया. देव आमच्या सांगात रावोंक आयला. ह्या सोम्याक ह्या आमच्या देवाक आज आनी सदांय आमच्या सांगात रावोंक आपोवणें दिवया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, जेजून बसयलेल्या पवित्र आत्म्यान धर्मदुतांक सताच्या मार्गार चलयलें आनी तुजे कुशे प्रमाणे तांणी घेवचें आसलें तें थाराव तांच्या मनांत उपजयलें. होच पवित्र आत्मो आमच्या काळार तुज्या बाबार्थ्यांचेर देंवोन येवं, आमा समेस्तांक तो सताच्या मार्गार सांबाळूं आनी भोव करून पवित्र सभेच्या गोवळ्यांनी तुजे कुशे प्रमाणे घेवंक जाय तें थाराव घेवंक तो तांकां उजवाड आनी बळ दिवं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आज म्हाका तुमगेरयेचे म्हणलीं उतरां जेजून आज आमच्या काळजांत तो आयला. सोच सोम्याक आमी आमच्या घरा व्हरया, आमच्या जिणेंत दवरया आनी तो जिवंक ताचो आशिर्वाद मागया.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. उसुनेयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोडकार. F16. Sumyatin wasuyanto boro. Sumyatin wasuyanto boro. Sumyatin wasuyanto boro. Moga parimita sokoro. Timbasuyolo sumyak servai kali. Pakan gamyanta ka sansakali. Tani sargani pritum drasveli. Taka samahima sakali. Sumyati wasuyanto boro. Sumyati wasuyanto boro. Sumyati wasuyanto boro. Moga parimita sokoro. Moga putra sobe. Ampar mare आशीर्वादी आमका. भगिन पुस्तचे करून निवार आमका आमच्या देवा आमच्या दुश्मनातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.